व्हीलराचे आणि फोर व्हीलराचे दोन्ही सेपरेट आहा सॉरी टू व्हीलर फोर व्हीलर आहा दोन्ही under that license सगळे चांगले असतात त्याचे फाटल्यान लोक ते कितें करतात ते आमकां खबर आसा आनी कितें हेल्मेट दिल्ले असतात हेल्मेट आमच्या फुड्यान घालून वयता खंयचो रेस्टॉरंट मागीर ते वयता पिवंक मारता मागीर ते हेका हेल्मेट घालून विसरता ताका तार येता आमकां मागीर मॅसेज येता आमकां तार येना तुमकां मागीर तालाव येता ही डिफिकल्टी हय आमी ताका पयलीं सांगून दिता हेल्मेट बी दिल्ले आसता आमच्या फुड्यान घालून वयता तो खूब केसी अशें जाल्या की आमीच गेले कोर्टान गेले फायन आमीच भरले कस्टमर सगळे आहा खूब कस्टमर कळ्ळूच ना कस्टमर सगळ्या उडून गेलो चेकआउट जावन तांकां काय येत ना तांकां धरले तेंची गाडी पण आमची गाडी हांगा उरता म्हापसा वचूंक जाय कडे फायन भरूंक जाय गाडी हांगा यूज करूंक जाय प्रत्येक जंक्शनार रावन जे विजिबल वायलेशन आहा पळय तांकां अर्दे जाग्यार सगळ्यांकूच आडयता आसा प्रत्येक मनशाक आडयता 10 गाडी रेंट गाडी वांगडाच चलता जाल्यार 10 जाणां वांगडाच आडयता पण हांव कितें म्हणटा विजिबल वायलेशन आहा पळय दॅट इज अंडरस्टँड ताका तुमी आडोवंकूच जाय बट विजिबल वायलेशन आहा तांकां तुमी सगळ्यांक लायनीन आडोवंक घेता आतां तुमचेच पुलीस ते 4 रस्त्यार रावता थंयसून फुडें येयले फुडल्या टर्नार रावता टुरिस्ट कितें करता सर तांकां पुलिसांक पळयता चलत रावता दुसऱ्या जाग्यार म्हळ्यार फुडें कितें जाता बिजनस सगळ्यांक अफेक्ट जाता सर रेस्टॉरंट आहा फुडें वॉटर स्पोर्ट्स आहा तुमकां पळयतात ते सगळे दुसऱ्या जाग्यार चल्ले आसा हे प्रत्येक जंक्शन ते जंक्शन चुकले हे जंक्शन चुकले ते जंक्शन प्रत्येक जंक्शनार रावता सर टोटल बिजनस ताका लागून सगळ्यांक अफेक्ट जाता मेन म्हणजे फॉरेनर मोरचेचे नाका ताका लागून येना तेन्ना आमी येयले की आमकां म्हणटा हांव काय म्हणटा सो आमकां डायरेक्ट ते सांगता तोंडार आमकां म्हणटा तूं जर सर मोरचे वचत ती सायड थंय इतले कोण पुलीस केन्ना दिसत ना हांगा जर कितें जाल्यार एवरी जंक्शनार जर पुलीस आनी तांकां खरेंच त्रास करता इट इज बीन हॅरेस ते आमकां हॅरेस जाता म्हणटा कित्याक ह्यान पयलीं इतलो एपी हांगा येतालो अंजुनान आमी आमच्या बँडार चडसो एपीच आसतालो फॉर्मल आज तुमकां जर पळयत ते येना ते मेन रिजन म्हणटा आमकां पुलीस त्रास आयची ही एक्चुअली मिटींग घेवचें कारण म्हणल्यार तुमी पयलां आसतले सद्या रेंट अ कॅब टुरिस्ट येवन विथ रिगार्ड टू त्यो व्हेकल्स घेतात आनी फेटलिटीज वाडटा एक्सिडंट जावन फेटलिटीज वाडत आसा एक्सिडंट्सूय रायज चड जाले कस्टमर जो कितें घेता तुमकां गॅस बायक घेतना आतां सांगलेले प्रमाणे आमचे की ओरली इन्स्ट्रक्ट करताले तुमी ओरल इन्स्ट्रक्शन्स दिताले की तुमी हेल्मेट घाला लायसन ना जाल्यार चलोवन घेवं नाका जावं वगैरे वगैरे कितें आहा तें दिवन ताका गाडी दिताले हेल्मेटूय दाखोवन दिताले आनी ते भायर गाडी काडून आपल्याक जाय तें करताले मागीर कित्याक तोंडी वेव्हार आहा तो खंय बरयल्लो ते कितें एविडन्शियल व्हॅल्यू ना कोणान सांगलें भायर गेलो तो चेंज जालो ताका एविडन्स ना तेणें तो फाल्यां सकाळीं धरल्या उपरांत सांगतलो ओनरान कांय सांगूंकूच ना आपल्याक हेच जाता ओनर हेल्मेट आमी वयल्यान हांवें दाखयल्या ह्या 4 दिसान तांकां गाडी में हेल्मेट हे म्हणून नाही ओनर ते बताया ही म्हणटात सो थोड्यो केसीस जातात भायर येतकूच ते आपणाक जाय ते उलयतात ओनरान आमकां कांय सांगूंक ना म्हणटा सो ताका लागून हे जे आयज एक फॉर्मेट केलां जे अंडरटेकींग सो हे लेगीत तुमचे कडेन एक कॉपी उरतली आनी ताका एक कॉपी दिवपाची कोण जो गेस्ट घेता गाडी ते कितें फॉर्म्स व्हडले हें पडचें ना ते झेरॉक्स काडली दवरली तुमी तुमचो रेजिस्टर मेंटेन करतात लायसन्स होल्डर आहा त्या गेस्टा कडेन गाडी दिवपाची आनी ताका सरळ इन्स्ट्रक्शन्स ते अंडरटेकींग करून घेवपाचें आमी पीआयक सांगलेलें आसा
की आमी कितें कितें पॉयंट्स आनीक एड करते ते आमी पीआय ऑलरेडी दिला. पीआयन सांगला आमकां आपूण सुपिरियर ऑथॉरिटी कडेन उलयता आनी ते एड करून घेता. तेव्हा कितें सांगता पळय ते आमच्या बेनिफिटाक आहा. एक कॉपी आमकां उरतली, एक कस्टमराक कॉपी उरतली. हे तेंच्यांनी केला पळय ते सारकें केलां, आमी ना म्हणिना. पण मोटर व्हेकल एक्ट आहा पळय जो गोंयांक सेपरेट आनी दुसऱ्या स्टेटींक सेपरेट ना. जो कस्टमर आपूण लायसन काडटा पळय थंयसर तो सगळे एडवायजरी फॉलो करून लायसन काडटा. हे हांगा गोंयान येवन तो स्पेशल कितें घेवन येना. तेंच्या गांवान थंय तांकां हेल्मेट कंपल्सरी आहा. हे काय गोंयाकूच हेल्मेट कंपल्सरी करूंक ना. हे जे मोटर व्हेकल एक्ट आहा पळय तितून हेल्मेट, सीट बेल्ट आनी ड्रिंक अँड ड्रायव्ह हे ऑल ओवर इंडिया रुली सगळ्या कस्टमरांक खबर आहा. आतां सरकार एक्सिडंट सुबेज जाला म्हणून आमच्या तकलेर फोर्स करता हे फॉर्म भर ते फॉर्म भर. पण आख्खे इंडियेक रूल सेम आहा. ड्रिंक अँड ड्रायव्हाक फायन आहा, हेल्मेटाक फायन आहा, सीट बेल्टाक फायन आहा. गोंयांक लागून स्पेशल कांय ना. तर तेंचे कितें थिंकींग आहा तेंचे मनाचें आमी उलोवंक शकना. तांकां दिसता की तेंच्यानी गाडी भाड्याक गेली ते विकते घेतले म्हणून. पूण तशें जायना न्हू तें. आमी आमची एडवायजरी कितें आहा एज अ रेंट अ बायक ओनर, एज अ रेंट अ कार ओनर आमी तांकां एडवायजरी सगळे एक्सप्लेन करता. आमचे कडेन फॉर्मां आसा असोसिएशना तर्फे आमकां बूक दिल्लेले आमी तीय भरता. तांकां रुली एक्सप्लेन करता सगळे.